35 झाडां मारून उडोवपाचो प्रकार ही गंभीर गजाल आशिल्ल्याचें निरीक्षण उच्च न्यायालयान नोंदयलां। हे विशीं न्यायालयान कलंगूटचो आमदार मायकल लोबो आनी मार्ना शिवोली पंचायतीक नोटीस धाडल्या। ह्या प्रकाराकडेन दुर्लक्ष करपा इतलो ह्या झाडांचो आंकडो उणो नाशिल्ल्याचें सांगून न्यायालयान रान खात्याच्या अधिकाऱ्याक चवकशेचो अहवाल दिवपाक सांगला। शिवोले हांगासर रस्ता रुंदीकरणा खातीर झाडां तोडपाच्या प्रकरणात हायकोर्टान काल मायकल लोबो कळंगूटचे आमदार आसा तांकां कोर्टान उपस्थित रावपाचो आदेश जारी केल्लो आसा। शिवोले हांगासर रस्ता रुंदीकरण करतना कांय झाडां मारली गेली। ती झाडां खूब जुनी आसली, जवळपास 150-200 वर्सां पयलींची झाडां आसली आनी ही झाडां मारतना खंयच्याच डिपार्टमेंटा कडसून परमिशन घेतले वचोंक ना अशी कागाळ हायकोर्टान काय रहिवाशांनी केल्ली आनी त्याचेर काल सुनावणी जाली। त्या सुनावणेन सगळे पुरावे पळयल्या उपरांत एक व्हायरल व्हिडिओ जो आसा तो दाखयलो गेलो हायकोर्टान आनी त्या हायकोर्टांतल्या व्हायरल व्हिडिओन आमदार मायकल लोबो हे दिसता सांगतना झाडां कित्याक तोडली ती। सो त्या खातीर आमदार मायकल लोबो हांकां कोर्टान आपली बाजू मांडपाक सांगलां आनी तांकां हजर रावपाक सांगलां। 2 एप्रिलाक ह्या सगळ्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी हायकोर्टान जातली। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव विनायक सामंत, पणजेसून।